Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. Anyone knows anything about this person, please come forward and inform us. In fact, it will help us. So the source of his infection is unclear. We don't even know who this person is. Only we get the person, can we inquire with the person, where all have you been, where have you travelled from. But this much I can tell you, that it is a link to Delhi. There is a link to Delhi. And by the way, this person, naturally we have the self-declaration form. He has said that he has arrived here on a train from Delhi. That is the second link there. So he is naturally established to be a person who has entered into Goa from outside. Around 9 samples of the close contacts of this person, and that's how out of those 9 we got these 3 positive. Today further we have taken around 52 samples from Chimbel. We'll wait to analyze this. We'll get to know later tonight or early by tomorrow. According to that we'll take a call. Going right now is wherever we are getting a positive case, naturally we are doing the enquiry there and testing. Furthermore, there are several requests coming from panchayats. Wherever the requests are coming, panchayats, municipalities, from Vasco municipality we have a request that their staff should be tested. आमच्या मया पंचायत क्षेत्रातली जी इकॉनॉमी आसा, मया पंचायत क्षेत्रांचे लोक आसा हे सगळे भयभीत जाल्ले आसा आणि हे भयभीत तेंचो भय नष्ट जावचो. आणि खरोखरच आमी जेन्ना आमी हेल्थ ऑफिसर सिद्धी कासाराक जेन्ना आमी सांगले, तेणी डायरेक्ट सांगले की जर कोणी जर असो पॉझिटिव्ह जर व्यक्ती मेळ्ळी तर जायत जाल्यार आमी तुमकां पयलीं कळयतले म्हणून, आनी तांकां हेजी पयली म्हायती मेळटली आनी ते आमकां कम्युनिकेट करतले म्हणून. तेन्नाच हांव एक वर्तमानपत्रा कडेन तशेंच जे आमचे न्यूज चॅनल आसा तेंचे कडेन मागता की अफवा आनी असली फॉल्स डिटेक्टिव्ह बातमी तुमी प्रसिद्ध करची न्हू. हेजो परिणाम मोठो वायट जाता. आयज एक फॅमिली जिचे नांवाचे आमकां अशें आयकूंक येयलें की ती पॉझिटिव्ह आसा आनी कितें आसा, तेजी फॅमिली मेंबर सुद्दां आयज तिका हांगासर घेवन येयल्ले आसा आनी ती फॅमिली तेंची सुद्दां अशी अफवा पसरून तेजी फॅमिली सुद्दां डिस्टर्ब जाल्ली आसा. चिंबला एक फामिलूच दुयेंती मेळ्ळ्या उपरांत सांज मेरेन पणजे बोवाळ. पणजे मार्केटांतल्यान कोरोना दुयेंती गायब जालो म्हूण कळटाच पुलिसांचो सोद सुरू. तो तावेनाद आसतालो. थंयच्यान सोरो घेतिल्ल्यांचेरूय कलकल. महापौरान फुडले 4 दीस पणजे मार्केट बंद केला. CCP कामगारांचे टेस्टिंग सुरू केला. काम बंद. फूल मार्केट 4 दीस बंद आसतले. फुडले डिसिजन मागीर सोमारा घेतले आमी. नुस्तें, भाजी, फ्रुट्स, फुलां जावं ते सरावंडींग एरिया आसा, चिकन, मटन सगळे फूल हे फालच्यान टोटल शटडावन आसतले सोमार पर्यंत. पयलींच आमी प्रिकॉशन घेता कित्याक तेंचो रिपोर्ट येता म्हणून टायम लागता. तो पर्यंत फाल्यां आज मार्केटान कोणी आयले आनी फाल्यां कितें जालें जाल्यार फाल्यां लोक आमकां जबाबदार धरतले. तशेंच आमचे 61 स्टाफ जे चिंबला सारके कामाक येता तांकां आमी 8 दीस आमी ब्रेक दिला. तांकां आमी सांगला तुमी हेल्थाक आमी कळयतले की तेंचीच चॅकींग करा म्हणून, आनी तेंचो रिपोर्ट येयसर आमी तांकां कामाक घेवं नाका म्हणला. कुळ्या वाठारात 4 दीस लोकांनी स्वता जावन बंद दवरला. बाजारकार आनी गांवच्या लोकांनी फुडें सरून लॉकडावन केला. सद्याक आमच्या कुळ्या हितून कोविड-19चे 3 पेशंट मेळ्ळे. तेन्ना आतां आमी बाजारकार मंडळांनी एक डिसिजन काल मिटींग घेवन एक डिसिजन घेतला की आमचें हें मार्केट आमी 4 दिसां खातीर बंद दवरतले. टोटल लॉकडावन दवरतले आनी तेज्या फुडें मागीर कितें आनी हें येता केसीस वाडटा जाल्यार तेजेर मागीर फुडें डिसिजन मागीर आमी परत आनी फुडें बी हें करतले. सगळे बाजारकार हय, सगळ्यांचो बाजारकारांचो एकवट जाला की आमी स्वखुशीन आमी बंद दवरतले म्हणून. ओके. आनी लोकांक समज जर कितें गरजेची वस्तू जाय पडल्यार ती तुमी ऑप्शन कितें आहा तांकां? तेंच्यांनी आमच्या बाजारकाराचो सगळ्यां कडेन कॉन्टॅक्ट नंबर आसा, फोन नंबर, तेंच्यांनी फोन करपाचो आनी तांकां सारकेंच कितें गरज आसा जाल्यार तेणी ते फोन करून ताका तेजे घरा कडेन पावोवपाचें हें आमी हें सांगलां. तर आमी एक प्री प्रिकॉशन आनी ह्या एरियान असो स्प्रेड जावंक जायना म्हणून आमी एक डिसिजन घेतला राती सगळ्यांनी मेळून की 4 दिसां खातीर आमी मार्केट बंद दवरुया, स्वखुशीन बंद दवरतले अशें आमी कालच्या मिटिंगेन थारायलां आनी पंचायतीकूय कळयलां. आमचे ह्या वाठारांतले कुळे शिगांव पंचायतींतले वाठारांतले जे स्टाफ जे भायर कामाक वयता, आतां हो जो येयल्लो आसा तो कुळेचो न्हू पूण भायल्यान ट्रान्झीट जावन हांगा येयल्लो आसा, तेन्ना हांव सगळे जे कोण कामाक वयता तेंच्यांनी सुरक्षा बाळगोवची, कम्युनिटी ट्रान्सफर जावची न्हू म्हणून हांव त्या जे स्टाफ डेली वेजीस वयतात, बाकी गव्हर्मेंट स्टाफ वयता
आणि बाकी स्टाफ जे कदंबान आसा तांकांय रिक्वेस्ट करता की तुमी तुमची सुरक्षा बाळगोवची, गांवचें नांव सांबाळचें. कुडचड्यार दुबावावेल्यान 13 जाणांची टेस्ट केली. रिपोर्ट नेगेटिव्ह. दिसभरात सुमार 19 जाणांची सॅम्पलां टेस्टिंगाक धाडली. काल दनपारचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटातले 3 एम्प्लॉई हांगा आयले आनी आमकां न्यूज दिलो की तांच्या ऑफिसांतलो एक स्टाफ टेस्टेड पॉझिटिव्ह फॉर कोरोना and this person had come in contact with तो एक उडयेचो कदंबा ड्रायव्हर पळय पॉझिटिव्ह म्हळ्यार तांची फॅमिलींतलो. सो ही हॅड कम पॉझिटिव्ह. सो अकॉर्डिंगली आमी तांकां सांगलें तुमी तिका हांगा रावा आनी तुमच्या त्या ऑफिसांत कोण क्लोज कॉन्टेक्टां पळय ताजे आयिल्ले तांकां सगळ्यांक टेस्टिंगा आपय म्हणून. सो अकॉर्डिंगली आमी काल 13 एम्प्लॉईसांक काल टेस्टिंग केलें आनी मागीर बाकीचे कोण जर डावट आसा नाजाल्यार इनडायरेक्टली कॉन्टेक्टां आयले तांकां आज सकाळीं आपयली. सो काल 13 सॅम्पल्स टेस्टिंग केली. तातूंतली आज रिपोर्ट आमी सकाळीं आतां आयलो ते 13 सॅम्पल्स नेगेटिव्ह आयला. इतले मजगती ताळगांव पंचायतीन फायर ब्रिगेडीक घेवन सगळ्या वाठारात सॅनिटायझेशन केले. We are doing this sanitization for the precaution of the people. Many times the people they enter to the Blessed Sacrament. They keep the social distance, but through Panchayat side we are also taking care of them so that everybody are been safe in all the sides. सर आज तुम्ही ताळेगाव येथून सॅनिटाईज करता, खंयची प्लेस सॅनिटाईज करता? ते आमची तालिगांव काल ती स्वॅब टेस्ट केल्ले पळय ते एरिया आमी कितें करताले चिंतलेले की ते एरियाच्या लोकांक काल पळय स्वॅबींग केल्लें हॉला कडेन करता, चर्ची कडेन करता आनी हो वाडो करता. जस्ट टू टेक प्रिकॉशन इट मायट हेल्प द कॉन्फिडन्स ऑफ आवर पीपल दॅट thank God that it has all come negative, but this will give the boost to our people, and since we are the guardian of this area, a Panch member, secretary, we are all here to take care of this community which is called Satismo Wado.